येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. मडगांव पालिका व्हरतली फुडें सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाचोच प्लॅन. 6-7 म्हयन्यांनी सॉनसायडा वयल्या कोयरांचे करतले वेस्ट टू पॉवर बायोमेथडेशन. इन्स्पेक्शन उपरांत सांगले विजय सरदेसायन. विर्नोडच्या रस्त्यार सोमारा उबे जाले कवाथे. महामार्गाचे इन्स्पेक्शन करूंक येयल्ल्या बाबून विर्नोडकारांकडेन केली फाट म्हण वेगळे तरेन बाबूचेर काडली तिडक, म्हणटा विर्नोडचे लोकप्रतिनिधी. कोविडाक लागून भारतात 979 जाणांक मरण आयले फाटल्या 24 वरांत. दिसांतलो दिसपट्ट्यो केशींचो आतां आंकडो जाला 46,148. पॉझिटिव्हांतले आतां उरल्यात फक्त 1.89% एक्टिव्ह केशी. येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दोना पावलाचो आयकॉनीक वांयगणी बीच सरकारान खासगी म्हण जाहीर केला हय काय हो बीच बेकायदेशीर. ह्या बीचाच्या गुप्त इन्स्पेक्शना वेळार ज्या तरेन एडिशनल कलेक्टर पत्रकारांक हाताळटालो ते पळयल्यार प्रश्न पडटा. एका 5 स्टार हॉटेलाचे राखणे वंटीच्या कामाचो विशय सद्याक सरकारी पावण्यार आनी न्यायालयीन स्तरार बरोच प्रतिश्ठेचो जावन रावला. पर्यावरण मंत्र्यान त्याच्या इन्स्पेक्शनाचे उतर दिले. त्या प्रमाण सोमारा पुलिसाक बरोबर घेवन ताचें इन्स्पेक्शन जालें. पूण मिडिया ते कवर करपाक गेली त्या वेळार मात एडिशनल कलेक्टरान सगळ्यांक धांवडून घातले. ना जाल्यार काडून भायर मारतलो अशें सांगलें. पळयात हें अतिगुप्त इन्स्पेक्शन. कलेक्टर नाला घेवन काडनाका म्हणून कित्याक म्हणून कळना भाई बंद कर बंद कर. कित्या खातीर सर कित्या खातीर सर नाही ना आम्ही प्रेसवाले तुम्ही कोणी असो आम्ही बिचार होतो आम्ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी अजून सांगता मग तुम्ही काढलं म्हणता का मुंबई नाही ना तशी जायचं दर्यादेगेर एका हॉटेलवाल्यान राखणे वणत बांदिल्ल्याचे लक्षात आयल्या उपरांत थळाव्यांनी त्या विरोधात कागाळ नोंदयली. सरकारी यंत्रणेन इन्स्पेक्शनाचे उतर दिले. त्या खातीर मातशे आदले खीण पळोवया. गोवा 365 खातीर दोना पावलच्यान अमर चावारिया. मांडवीचेर उबो रावल्लो तिसरो पूल अटल सेतू आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो सिग्नेचर प्रोजेक्ट सद्याक बरोच वादात सापडला. कांय दिसां आदीं पुला वयल्या फोंडकुला खातीर राजधानीत वचपी रस्त्या खातीर वाद जाल्लो. आतां भर पावसांत कारीन ठोकर मारल्या उपरांत पुला वयलो लायटीचो खांबोच आडवो पडलो. पणजी आनी पर्वरी मजगती उबो राविल्लो रातच्या वेळार रोशनाईक लागून आकर्शीत करपी पूल म्हटल्यार केबल स्टेड अटल सेतू. राष्ट्रीय महामार्ग 66 जोडपी मांडवी वयलो 5.1 किलोमीटर लांबायचो हो पूल भारतांतलो सगळ्यांत चड लांबायचो तिसरो केबल स्टेड पूल. ताची उंचाय 30 मिटरची. 5 फेब्रुवारी 2019 वर्सा ताचें उक्तावण जाल्लें. सुरवेसावन हो पूल वादांतूच सापडिल्लो आसा. ते थंय पासून जवळ जवळ ते 10-10.5 लाख रुपया 10.5 लाख रुपया एका मिटराक. म्हाका दिसता 1 मिटर हो हेजो खांब्याचो एस्टिमेट एका मिटराक 1 लाख रुपया बसलेलो एका मिटराक. आनी जेन्ना खांबो उबो जेन्ना जाता न्ही इन्क्लुडींग दीस फेदर आनी तेका सगळो बेसमेंट जी आहा ती 12-13 लाखांक खांबो बसता हो. गेल्या वर्षी लास्ट इयर जेन्ना हो असो खांबे पडलेले 2-3 खांबे पडलेले सो वयल्यान काडून सकयल उडयल्लो. म्हणून आमी कितें केलें अंडर RTI डॉक्युमेंट घेतले आनी RTI डॉक्युमेंट घेना फुडें आमी तेन्ना सिद्धार्थ कुंकळकर हांगा चेअरमॅन आसलो तेन्ना आनी तेच्या अंडर हे ब्युटिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ अटल सेतू बीच बाबडे आमचे येदो व्हडलो आमचो टॉल लिडर माननीय अटलजी वाजपेयीजी तेजें नांव हेका दवरलां. पूण हे खांबो एक्चुली त्या नांवा प्रमाणे फावो आसलो. पूण हांगा जालां कितें खबर आसा की लायटीचो खांबो हो पडला. काल आमकां व्हायरल जाल्या एक गाडी 6 लाखाची गाडी 12 लाखाचे
12 लाखाच्या खांब्याचेर गाडी मारता आणि 12 लाखाचो खांबो 6 लाखाची गाडी मोडटा अशें म्हणूंकचें दिसता. हाव इज द जोश. तुमचो जोश कशो आसतलो? हाव इज द जोश. आतां बजेट जे आसा न्हू 28-29 तारखेर बजेट आसा ते बी तुमी आतां प्रोविजन करात. खांबे फुडले पडटले आनी 50 कोटी जाय म्हणून. कित्याक आयज आमकां कळलेलें आसा बीजेपीचें सरकार 300 कोटी येयलेलें आसा. आज पासून 300 कोटी गायबूच जाल्लेले आहा. तेजेरूच बीजेपीच्या सरकारान विचार करपाक जाय. बजेट जे आसा न्ही हे तुमकां चोरपाक खावपाक बजेट करूं नाका. गोंयचे जनतेक कितें जाय तें बजेट करात. गोंयचे लोक गोंयची जनता तुमकां पळयतायच. खरोखर तुमकां निवडून दिल्लेले आसा. या पुलाच्या कामाची चौकशी जावपाक जाय, पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान मागला. जर मोडून पडल्या जाल्यार डेफिनेटली करपाक जाय. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय करपाक जाय. पुलाचं कामकाज निकृष्ट दर्जाचं झालं त्याच्यामुळे असं होतंय असा अर्थ होतो का त्याचा? L&T ही एक रेप्युटेड कंपनी आसा. भारत देशाची अत्यंत बरी कंपनी. म्हणजे थोडे जे आमचे बरे फर्म्स आसा तातूंत टाटा येतले, L&T आसा. ह्या कंपनीन हो पूल केला. म्हाका दिसता पूर्ण विश्वास आसा की L&T जे काम करता ते बरे क्वालिटीचे काम करता. मध्ये रस्त्यांवर खड्डा पडला होता, पुलाला थोडासा चर गेला होता. या रस्त्यांवर सुद्धा खड्डे आणि हाजी क्वालिटी इज यू कॅनॉट रिलेट. टू सेपरेट इशू. पुलाचं कामही अजून एका बाजूने पूर्ण 400 झालं. कोटीचो पूल आणि रस्तो आसतलो 50 लाखांचो. खंय तरी रस्ते आणि हे हाजी क्वालिटी पुलाची क्वालिटी यू कॅनॉट रिलेट. डेफिनेटली GSI यू हॅव टू आस्क दिस क्वेश्चन्स टू GSIDC. दे विल बी एबल टू आन्सर. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हेरशी किळमे कावाते कुळागरात पळोवपाक मेळटात. सोमारा पेडणे विनोडच्या रस्त्याचेर अचकीत कावाते उगवले. खरें म्हटल्यार सैमीक पद्दतीन ते उगवले नात, जाल्यार थाळो आमदार बाबूच्या तिडकीन थाळ्या पंचांनीच ते लायल्यात. विनोडच्या फोंडांनी भरिल्ल्या रस्त्याचेर बाबूचे लक्ष ओडपा खातीर धारगळ सावन ते पत्रादेवी मेरेन हायवेच्या महामार्गाक पाड पडल्या. खंयच सर्व्हिस रोड ना. देखून लोक बेजारला. थळावो आमदार बाबू आसगांवकार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान शेनवारा कांय वाठारांक भेट दिली. त्या वाठारांतल्या लोकांनी गारणे मांडले, पूण वाटेंतलो विरनोडा गांव मात बाबू विसरलो. लोकांनी पंच वांगड्यांक उजरावन काडले. देखून कवाथे लावचे पडले. पंच वांगडी सांगता पळयात. आयज गांवाचो लावपाक कारण 2 दिसां पयलीं बाबू आसगांवकर आमच्या ह्या हायवे रोडा गेलो. आमच्या विनोडा पंचायतीक 5 किलोमीटर हायवे रोड लागता. ह्यो हायवे रोड पाहणी करतना आमच्या पंचायतीच्या सरपंचाक न्यू मेंबरांक कन्सर्न एरियाच्या कोणाकच कॉन्टॅक्ट करूंक ना. कारण दुसरी गोष्ट म्हणजे आयज ह्यो गांवाचो जाता हे आमचे उड्डाण पूल आसा हांगा तेची कांय हे घेवंक ना, नेमणूक घेवंक ना. तशेंच उड्डाण पूल आनी सर्वीस रोड जर ह्या 3 म्हयन्यांत बाबू आसगांवकर करूंक हातीत घेयना जाल्यार तेणी आपलो विचार करपाचो अशें हांव म्हाजें स्पश्ट मत आहे. कारण हे आमी आमच्या स्वार्था खातीर करिना. गोष्ट म्हणजे आमचे हे 400-4,500 लोक पंचायतीच्या एरियेक आहा. तेंचे आमकां 2 दिसां उपरांत बाबू आसगांवकर आनी पावसकर PWD मिनिस्टर पावसकर येवन गेल्या उपरांत आमकां लोकांनी घेराव घातलो. त्याच्या उपरांत आमी ही तात्कालीन आमकां घेवची पडली एक्शन. हांव म्हणटा कितें बाबू आसगांवकरान तात्कालीन आमी जी पंचायत आमची बॉडी आहा, सरपंच आहा, मेंबर आहात, तेजो मेन कार्यकर्तो भरत गावडे आसा, हांकां कॉन्टॅक्ट करूं ना म्हणून आमी आयज एक्शन घेतलेली आसा. फाटल्या 2 दिसांक हांगा ह्या रस्त्यान पावणी करीत गेले तेन्ना खंय तरी बाबा हे व्हडके आसात की ना ही तांकां तरी डेली म्हाका दिसता 8 दिसान डेली येता आसतले ते. जरी म्हाज्या मतदारसंघात हांव खंय तरी मांद्रे मतदारसंघातलो जरी एक मेंबर आसलो जाल्यार बाबू आसगांवकाराक सांगूंक शकता की हो विरनोडा गांव जेन्ना खड्डे पडटा तेन्ना ही जी हायवेची लायन आसा ती विरनोडा भुतवाडी आनी ह्या गांव लागून आसलेल्या गांवांक सगळ्यांक त्रास जाता. तेन्ना सर्वीस रोड फाटल्या वर्सा म्हटलेले की सर्वीस रोड दोन्ही गांवांक जॉयन करून सर्वीस रोड करतले. आनी ह्या सायडीन तुमी पळयता आसतले की सर्वीस रोड हांगाच खंय तरी सोंपला. फुडलो जो पार्ट आसा तो अजून मेरेन जाल्लो ना. तेन्ना हे जे खड्डे आसा तेन्ना ह्या खड्डे आमच्या नागरिकांची एक विनंती आसली की खंय तरी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री येवन हांगा पाहणी केल्या उपरांत ती कामां जातली सुरळीत. हांगा म्हटलेलें की उडान पूल जातलो सोडून घाल. खंय तरी कोविडाचो जेन्ना पॅन्डेमीक टायम येयलो तेन्ना हो उडान पुलाचो विशय खंय तरी दवरलो गेलो सायडीक. तेन्ना हो रस्तो आहा बाकीचे सगळे कडेन रस्ते जाले पूण विरनोडा गांव हो सारको होडक्यान पडून दवरलेलो आहा. उदीक आसा उदकाची सोय जाली ना. तेन्ना विसर्जनाची एक तळी आसा. हे विसर्जना तळीचेर लास्ट इयर म्हटलेलें की तुमकां विसर्जन तळी MER कडल्यान हे कंपनी कडल्यान करून दिता. MER कंपनी कडल्यान आतां फुडल्या ह्या 3 म्हयन्यांक कितें तरी करून दिवपाची नाजाल्यार टायम येतलो तेन्ना खंय तरी लोक सध्या चाळावले आसा. उपमुख्यमंत्र्यांचें नांव घेतलें की खंय तरी तेंची तकली दुखांक लागता.
गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. 6-7 म्हयन्यांनी सोनसडा वयल्या कोयराचे वेस्ट टू पॉवर बायोमेथडेशन करपाचे दिकेन पावलां उबारतले. सोनसडा वयल्या कोयराचो विलो लावपा खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान जो प्लॅन निश्चित केल्लो तोच फुडें व्हरपाचो प्रयत्न मडगांव पालिका करतली. फातर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन सांगले. सोनसड्या वयली लिचेड टँक भरून वता त्या खातीर प्रदूशण जावपाचो लोकांनी भंय उक्तायला. ती टँक 2-3 दिसां भितर सर्वेज प्लांटात वतली अशें उतरय सरदेसायन दिलें. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान पालिकेक दिवपा आशिल्ले 1400 लाखाची रकमेक फायनान्शियल सॅक्शन हाडप अशा विशयाचेर तो उलयलो. सगळ्यांक खबर आहा की हो मेथड जो आहा तो सामको एक आंतीक मेथड. हे मेथडान आयचे दिसाक गार्बेज डायजेशन जायना, म्हळ्यार दिसाक गार्बेज जी इवॉल्व जाता ती त्याच दिसाक डायजेस्ट जावंक जाय. हो आमचो हेतू आसलो. ह्या हेतू फुडें व्हरपाक 1.5 वर्स पयलीं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या इंजिनियरांक घेवन प्रायवेटली हांव तांकां सोलापूर गेलो. पयलो लॉकडावन जावचे पयलीं तांणी तें सगळें पळयलें आनी तांणी एक प्लॅन म्युन्सिपालिटीक दिलो. हो प्लॅन जो आहा ह्या प्लॅनाचेर अशें आशिल्लें की 7 मॉड्युलर प्लांट्स 5 टनाची सरकारान घालची, म्हळ्यार म्युन्सिपालिटीन घालची आनी म्युन्सिपालिटीन सांगलें की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटानूच ती घालची, पयशे आमी दिवपाक तयार आहा. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर इट्स ओन रिजन्स 1.5 वर्स जालें न्हिदलां आनी कांयच हाजेर मुवमेंट जावंक ना. सो आज आमकां अशें दिसता आमच्या कावन्सिलाक आनी आमच्या टॅक्निकल स्टाफाक की तांचोच प्लॅन आमच्यान फुडें व्हरूं येता, कित्याक फायनली ते व्हडलें कांय करनात. It is eventually that agency that will take a operation and maintenance O&M contract for 5 years. Present treatment जाता बिनरो कंपोस्टिंगान बेगिनतल्या बेगीन म्हळ्यार फुडले 6 ते 7 म्हयन्यांनी बायोमिथेनेशन करपाक फ्रॉम वेस्ट टू पॉवर करपाक आमी स्टेप्स घेतले एट अवर ओन कॉस्ट अँड विथ द एडवायस ऑफ द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हांव तांच्या जोगळेकारा कडेन उलयल्लो आहा अँड ही इज विलिंग टू गिव अस गायडन्स एट एन ऑफिशियल लेवल. लिचेड टँक फूल जाल्यार ती आतां सिवरेज प्लांटान व्हरून एम्प्टी करूंक जाय. फुडले 2 ते 3 दिसांनी ते करपाची तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली आहा. ट्रान्सफर बिलाचो जो ट्रान्सफर म्युन्सिपालिटीच्या नांवान येवंक जाय हें जावंक ना. तें आयच्या दिसा मेरेन स्टेटस कितें आहा तो हें मी म्हाका सांगतलो. हो जालो तिसरो. चवथो, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक जे 80 लाख रुपया 84 लॅक्स म्युन्सिपालिटीन दिवंक जाय ते दिवपाक तांणी फायनान्शियल सँक्शन हाडूंक जाय. सरकार न्हिदला, सरकाराची बिलां मातशी झिरकल्यात ती तांणी एट देअर लेवल दे हॅव टू परस्यू इट. की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान जें कितें आमकां सजेस्ट केलां तें सजेशन आमी आतां आमची म्युन्सिपालिटी तेंच सजेशन इम्प्लिमेंट करता. आनी नवें कावन्सील आयलां, नवे कावन्सिलाक मातशी अवेरनेस क्रिएट जावपा खातीर तांणी आनी एकदां प्रेजेंटेशन दिवपाक त्या दिसा कावन्सील मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना बाब जोगळेकर आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक आमी इन्वायट करुया. परते एक प्रेजेंटेशन दिवन वॉट इज अवर प्लॅन ऑफ एक्शन. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मडगांव उपरांत म्हापशाकय शॅडो कावन्सील लाभला. म्हापशांतल्या प्रश्नाचेर लडपा खातीर एनसीपीचो सरचिटणीस संजय बडेच्या फुडारपणा खाला म्हापसा शॅडो कावन्सीलची निर्मणी जाल्या. सोमार दीस म्हापशांतल्या समस्याची वळेरीच ताणें म्हापसा पालिकेक सादर केली. हे प्रश्न बेगोबेग जाग्यार घालात शॅडो कावन्सिलान मागला. म्हापसा शॅडो कावन्सिलान निकतेच म्हापसा पालिकेक प्रश्नांची अर्दकुटे उरिल्ल्या प्रकल्पांची वळेरी दिली. गणेश विसर्जना खातीर कृत्रीम तळी तयार करप, उपट भरून व्हांवपी नाल्यांचेर उपाय येवजण, रस्ते कुशीच्या कोयराचो विलव, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट उबारप, ट्रेड लायसनाचे फीत उणाव अशा कांय मुद्द्यांचो तेतून आस्पाव आसा. म्हापसा स्थानीक म्हापसा मार्केट जे आसा तेतून पयलीं गिरायक कमी आसा. अचानक जर कोण येयलो आनी भायर भितर जर शॉपां बांदूं लागले अशें इलिगल म्हणटात आनी 6 म्हयन्यांक परमिशन दी, टेम्पररी परमिशन दी, तर प्रत्येक जाण टेम्पररी परमिशन जर घेवं लागले आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटीचे शॉपां ते टॅक्स जो कोण फारीक करता शॉपकार म्हापशेकार तांकां ते नुकसान जाता. तेंच्यांनी टॅक्स फारीक करपाक जाय, भायरसून कोण धंदो करतलो आनी तांकां धंद्याचो फायदो जातलो आनी म्युन्सिपालिटीकूय कांय फायदो नासतना आनी कोणाकूय फायदो नासतना.
म्हणून आमी तेजेरूय लक्ष घालूंक सांगला. जे डेव्हलपमेंट जे म्हापश्यान जावंक जाय, जे डेव्हलपमेंट म्हापशेकारांक नाका आनी जे वार्डान जे उदकाची टंचाई आणि जो लायटीचो प्रॉब्लेम जावं, उदकाचो प्रॉब्लेम जावं, गटराचो प्रॉब्लेम जावं, रस्त्याचो प्रॉब्लेम जाय, हेजेर लक्ष घालपाक 20 वॉर्डान हे आमचे म्हापसा शेड्यूल हे 100% काम करतले शेडो कावन्सील आणि खंयचेच कावन्सिलराक नाका ते निर्णय आमी घेवंक दिवचे ना. हेजेर आमी वर्चस्व दवरून तांकां त्रास करिनासतना म्हापशेकारांक खंयचेच नागरिकांक आमी त्रास करूंक दिवचे ना. आणि जर नागरिकांक जर कोणाक त्रास जालो आणि तेंच्यांनी जर सांगले आमकां ह्या गोष्टी मुळे त्रास जालेलो, आमचो वॉर्ड मेंबर स्ट्रीट लायट पॅटर्न नाल्यार पेटोवन दिना, नळाचें कनेक्शन आयज येवप, फाल्यां येवप, परवा येवप आणि कितें करता तर तेजेर आमी लक्ष घालतले. 4 वर्सां म्हापशान डेव्हलपमेंट ही कांयच जावंक ना. सो लास्ट जे कावन्सील आशिल्ले, फॉर एग्जाम्पल दीस आय एम सीइंग ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपिरियन्स. हांव वॉर्ड नंबर 11 रावता, जस्ट बिहायंड म्युन्सिपालिटी. तर आमच्या वॉर्डान गेले 4 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. जेन्ना हांवें RTIच्या थ्रू इन्फॉर्मेशन मागली की वॉट आर द डेव्हलपमेंटल वर्क्स टेकन अप, तेन्ना म्हाका फक्त 5 वर्साचें मागलें. म्हाका दिशिल्लें एक बंच येतलो की खुबशीं कामां केल्या वीच आर नॉट नोन टू अस. पण एक पेज आयली, सिंगल पेज, तातूंत फक्त एक रिपेर आसा गार्डनाचो आणि एक डेव्हलपमेंटल वर्क घेतला म्हणून खलपवाडा, ते खलपाचें हावज आसा थंय. तितलीच 1-2 कामां म्हाका आयली जे केलां म्हणून. आणि आशिल्लें तेजेर एक टेंडर एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द इंटरनल रोड्स. बट फॉर लास्ट 3 to 4 years आमचो हो जस्ट बिहायंड द म्युन्सिपालिटी तो रोड केन्ना जावपूच ना. कळ्ळें. हांवें लास्ट MLA कडेन लास्ट 1 year रिक्वेस्ट केल्ली, बट ड्यू टू पॅन्डेमीक ते जावं शकलें ना. MLA रिक्वेस्ट हें केल्लें की आपूण रस्तो करून घेता म्हणून, बट ड्यू टू सम पॅन्डेमीक रिजन्स ते जावं शकलें ना. सो आमचो व्हेरी उद्देश आसा शेडो कावन्सिलाचो की आमी जे इलेक्टेड आतां न्यू कावन्सील आयले आसा, आमी तांच्या कडल्यान खुबशीं बरी कामां एक्सपेक्ट करता. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटल्या 24 वरांत कोविडाक लागून भारतांत 979 जाणांक मरण आयले. 75 दिसां उपरांतची दिसपट्टी 1000 परस कमी मरणां येवपाची पयलीच खेप. देशांतल्यो दिसपट्ट्यो केशी आतां 46,148 पावल्यात. देशांतलो आयचो एक्टीव केस लोड 5,72,994 जाला. फाटल्या 24 वरांत 13,409 केसींचो उणाव दिसून आयला. देशांतले एकूण पॉझिटिव्ह केशी मदल्यो आतां फकत 1.89 केसीस एक्टीव उरल्यात. सप्तकी पॉझिटिव्ह केशी सद्याक 2.81% जाल्यात. दिसपट्टे पॉझिटिव्ह केसींचो रेट आयज 2.94% उरला. 21 दिसां उपरांत ह्यो केसी 5% परस उण्यो जाल्ल्याची दिसून आयला. कोरोनाचो डेल्टा प्लस व्हेरियंट हो प्रकार हाताळपाचे गोंय सरकाराची यत्न चालूच आसात. मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनात देंवतल्या प्रवाशांच्यो चाचण्यो घेवपाक सुरवात केल्या. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. 28 जुना सावन ते 2 जुलय मेरेन गोंयांत पावस झडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. सोमारा राती कडेन तो घोग्यांनी पडपाचो आसा. आणि गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.